चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. कांय दीस फाटीं अशीच एक आमी कार्यावळ घडोवन हाडली जातूंतल्यान आमी कलाकार कशे तरेन तियात्राची तयारी करतात हाचेर थोडी भोव भासाभास केली. ती तयारी जाल्या उपरांत तियात्र सादर जालो. हो तियात्र लोकां मुखार कसो गेला, हो तियात्र लोकांक कितें दिता, हातूंतल्यान लोकांक कितें मेळटा आनीक हो प्रयोग लोकांक कितलो मेरेन आवडला हाचेर थोडो भोव नियाळ आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान हांव घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणटच तुमकां थोडे भोव क्लिप्स आनीक थोडें उलोवप जरूर. चल तर एक कार्यावळींत आमी वांटेकार जावया. आमी भासाभास करताले ती कार्यावळ जी जालेली ताचो डायरेक्टर म्हणजे मनीस मनशाचो बाजार ह्या तियात्राचो डायरेक्टर A.B. लुईस आयच्या कार्यावळींत परत एक पावट तुका मागीर मोगाचो येवकार. म्हणटच तुज्या नदरेंतल्यान गोंयांत तुजे थोडे भोव शो जाल्या उपरांत लोकांनी तुका कितें पासून प्रतिसाद दिला? लोकांनी हांव पयले सुवातेर लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो म्हजो धाकटुलो वावर जे हांवें थोडे शो केले उपरांत हांवें जायते जाणां कडेन फीडबॅक्स घेतले की हो शो तुमकां कहो लागला काय म्हण. आनी जायते जाणांनी म्हाका हें दिलां की हो शो इज ऑन अ कंप्लीट डिफरंट लेवल. हो दुसरेच वेगळेच भाशेचो शो जे तुवें लोकांचे दोळे उगडूंक ट्राय केल्या. आमचे राजकारण चलयतले कशें तेमी कशें वागता आनी कशें वागोंक जाय तेंय दाखयलां हांवें. आनी एक न्यू जनरेशनाचेर कितलो इफेक्ट पडटा तेंय दाखयलां हांवें. सो तेका लागून लोकांनी म्हाका जायतो मानला आनी लोकांनी म्हाका म्हज्या तियात्राचे वयर जायतें बरें उलयलां. हातूंतलो खंयचो भाग तुका चड आवडटा? तियात्रान भाग पळोवंक वचत जाल्यार आख्खो तियात्र हांवें बरयला म्हणटूच दॅट्स माय बेबी. आख्खो तियात्र म्हाका खंयचो भाग तुका चड आवडटा? चड बरो लागला तो म्हाका पयलो स्टार्टींग भाग जो स्टार्ट जाता, जे प्रमाणे एक एक डायलॉगांचेर एक एक हाचेर जी मॅसेज लोकांक पावता ती तान स्टार्ट जाता आनी तेन्नाच्यान लोकांची इंट्रस्ट वाडत वता. म्हणटच आमी आतां तोच भाग लोकांक दाखोवया. ह्या मनशाक गोड फाव जाला, व्हडलो अपराध ताणें आदारला. पोटाचे फॉर्मोन ते फॉर्मोन देशाचे कायदेतोड सगल्यांकूच लागू जावंक जाय. ह्या मनशाक गोड फाव न्हूय आसलो. आमी दुडवांचे आशेक लागून जोण एकलो जायते अपराध करता, एकामेकाचो फायदो काडटात. हांव आनीक तूं जाल्यार फॉर्मोड एकट्याकूच कित्याक? आदी मनीस बाबरो काल्तिकांत जियेतालो जालेल्या पोरी मनीस मनशाचो भिकारी. आतां दुडवाच्यो गरजो वाडल्या, मनशाचें मन बदललां. बरे चिंतनाचेर पडदो मारून बाजारी संवसार चलयला. नदर मारून पळयात ह्युमन ट्रॅफिकिंग कितले चलता. रेप केसीचे आकडे दिसान दीस वाडत वेता. भ्रष्टाचार, मर्डर्स, आतां तर मेलेली कूड पासून मनीस
वीक ती घेता. म्हजे बरोबर आनीक 2 मानेस्त आसात जाणे हो तियात्र फाटले 4 शो लागींच्यान पळयला म्हणटच बिली पेरेरा आनीक सँडी गोम्स. सँडी गोम्स म्हणटच बिली पेरेरा आनी सँडी गोम्स तांच्या नदरेंतल्यान तांकां हो तियात्र कसो दिसला हाचेर आमी थोडी भोव नदर मारुया. सँडी तुका हो तियात्र कसो लागला? म्हाका हो तियात्र बरो लागला. थोडे भोव आमचे मिनिस्टर कितें कोत्तात जावं तितून आदोगादूय कितें कोत्तात तेंवूय दाखयलां. कशे भाशेन ते एसे आसलोले तशें कोत्तात तेजे वयर ताणें दाखयलां तें मातशें बरें लागलां. बिली तुजे नदरेंतल्यान ज्या कलाकारांक ताणें निवडून ह्या तियात्रा पासत वेंचून काडले तांच्यो भुमिका जे भाशेन सँडी सांगता तश्यो तांच्यो भुमिका कश्यो जाल्यात? दी बेस्ट आनी सगल्यांनी आपणा एकल्यान एक आर्टिस्टान एकदम बरें काम केलां आनी हांव मागता तांकां हेच भाशेन तेमी मुखार वचून डायरेक्टरांचें नांव वयर काडून. पूण तुज्या नदरेंतल्यान खास कोणाची भुमिका कशी तुका लागल्या? एक म्हाका लागल्या तेवतान आनी एक बाप्तीस आनी पेगाद तेमी एकदम बरें काम केलां आनी आमचो आदेश ताणेंय बरें केलां. पूण एक 4 जाणांच्यो भुमिका कित्या पासत आवडली तुका? ते कॉन्सेप्ट ती स्टोरी एकदम बरी आसा. तियात्र मुखार वेता वेता तियात्रांत कॉमेडी आनी कांतारां आसा हाचेर तुजें मत कितें? कॉमेडी तेणी बरी केल्या सारकी बुरशीपणां तसली उतरां नाय आनी सारकी सिस्टमॅटीक जाते भाशेन सारकी क्लीन कॉमेडी. हेरांगे भाशेन पॉजिटीव उतरां आनी जावं मिनिस्टरांचें नाक जालोलें तेश कोन्न तेणें कांय केलां केलें ते भाशेन मुगेश मान बरें केलां बरें दाखयलां तेणें. तुमी सगळे चौगाय जाण आसतना तो भाग एकदम बरो लागला. आमी सगळे जाण म्हणजे कोण? तेवतोन बाप्तीस पेगाद आनी समीर या समीर तुम चौगायनी बरो उडयलो बरें बेस्ट काम केलां. ताड़ियों मारात, ताड़ियों मारात, ताड़ियों मारात. वाह! नोटी बेट, जंगल में मंगल. ओय, आओ गोंयकार नो. पूण ताणी म्हाका आपलो आदार दिलो आनी गोंयकार म्हूण मानून घेतलो देखूनच हांव गोंयकार जालो. आपल्या स्वार्था खातीर. हजबंड तू कांयच भिवू नाका. म्हाजो फूल सपोर्ट तुका आसतलो. हेंचे दीस आतां आमी दोगांनी मेळोन सोंपोवपाक जाय. हेंच्या कर्तुबांचेर हेंच्यांनी धापणे धापला. ते धापणे हांव उगडटलो. आदेश हांव नको तुजेर कितलो विश्वास दवरचो पळयतो. तूं आमचो गोंयकार भाव कितें कोता तें बरें कर तुका नांव मेळटलें. माकडां भाशेन उडक्यो मारी नाका पोस्तलोय. कांयच भियो नाका. प्रजेच्या फायद्या खातीर म्हाका जें कितें करचें पडलें तें हांव करतलो. अरे आमचो पावर कुठे मेरेन आसा ही तुमकां खबर ना. आमी रेबडांतल्या जळू भशेन शिस्तून रावतात आनी घसा घसा रगत पितात. आरती आसा ते परते करतात आनीक ह्या आमच्या पोटाचेर लोकांक नाचयतात. आमी तुमकां खंय दितात. आमी तुमकां कोको दितात. झमझमीत वाऱ्यान झाडा माडाच्या मुळात उबे रावच्या न्हय त्रासान पडोंक शकता. देखून आमी तुका समजावून सांगतात. वागाचो रोंग घेवच्या खातीर कोल्यान आपले आख्खे आंग लासून उरले. समजी काय असल्यार हो संवसार जिखतलो. नातर त्या कोल्ल्या भाशेन फडफडून मारतले. सँडी तुज्या नदरेंतल्यान हो तियात्र तुकाय बरो लागला आसतलो? होय लागला. आनीक हातूंतलो खंयचो भाग तुका आवडला? म्हाका आवडला म्हणटात तो भाग हांवें जे एक्टींग केलां तें म्हाका चड आवडलां. कित्या पासत? इतले ताजे प्रूफ आसात ते ताजे विरुद्ध आसुनूय हांवें ताका गोळार मारक फॉर्मोन दिलें. म्हणजे तुका दिसता की अशें वायट कोत्तेल्यांक आयज गोळार मारपाची गरज आसा?
वायट कोत्तेल्यांक गळार मारपाची गरज आसा. आमचे गोंयचे जावं आमचे इंडियेचे पळय रुल्स आसात ते मातशे सारके ना. ते सारके आसून हो गळार बळार मारपाचो कायदो केलो जाल्यार दुसऱ्यांकूय भिरांत लागतली. एक एक नागरीक फुडें सरोंक जाय, आपलो अधिकार राखूंक. कित्याक आमचो अधिकार इज अ फंडमेंटल रायट. हांव भुरगीं जाली, देवाचे कायद्या पोरमोणे हांव चलूंक ना देखून. हांवें केलां तशें तुमी करिनाकात. वायट चिंतनाचेर विसर घालून संवसार सांबाळात. एवली सगळे प्रूफ आसात ते तुज्या विरुद्ध जावन आसा आनी एवलीक जाणा जावनूय एशली जगराक जिवो मारला देखून अंडर इंडियन पॅनल कोड सेक्शन क्रिमिनल कोर्ट ऑफ प्रोसिजर 354/5 एवलीक गोळार मारपाचें फॉर्मोट फावो जाता. हँग टील डेथ. म्हजे बरोबर ह्या खिणांत क्रिसेल्डा रॉड्रिगीस आसा म्हणटच तेवूय हे तियात्राचे भाग आनी ताणें ह्या तियात्रांत कांताराचो भार आपल्या भुजांचेर घेवन हो तियात्र मुखार व्हेला. म्हणटच ह्या तियात्रांत जी तूं कांतारा म्हणटा ताचेर तूं खुशाल आसा? हे तियात्रान हांव एक सोलो म्हणटा जे म्हजे पापान बरयलां ते कांतार. ते आमकां सगल्यांक लागता ते कांतार. आमी मागण्याक पयलो जागो दिता, उपरांत दुसऱ्यांची सेवा करपाक, दुसऱ्यांक हेल्प करपाक गरज पडटा तेन्ना ते आमी चड करिना पूण आमी मागणेच करता. पूण हे कांतरांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की आमी दुसऱ्यांक पयलें पावून मागण्याक उपरांत पासून जागो दिल्यार देवाक ते सगळे पावता. कोणी मनीस कुशार आसलेलो दुसऱ्याच्यान पळोवंक जायना. सुताचे कशे पिड्यार करपाचे थोड्यांक सारकी न्हीद पडोना. तेल्याचें नांव आमी बऱ्यार उबोवन बिलकुल फाटीं सरोना. देव आमकां बक्षिता चुकलोल्यांक आमी बक्षिना ताची जोटी करूंक सोदता. मोचे मागणे करी सगळे मेंबरी अशे तरेची हांगा थंय भोंवन अंडरस्टँड कुसून प्रवचन करता. आपल्या घरच्यांक त्रास दिवन काळिस्ताचेर दुखून दुसऱ्यांक देख शिकोवंक सोदता. एक वेळ पयलो घरान दवर उपरांत दुसऱ्याची मागणी कर, ह्यो मागणी आयकता. आनी तेजे भायर हांव एक ट्रियो म्हणटा पांचको आनी आतां एक रोल पासून करता तितून. खरेंच जाणा म्हणजे जे भशेन हो तियात्र मुखार वेता तश्यो तुज्यो उर्बाय वाडल्यो. तुकाय दिसलें की आपणें भुमिका करची, आपणें एक्टींग करची. हय. तर हो तियात्र तुका कसो लागला? हो तियात्र युजली कितें जाता पॉलिटिकल तियात्र म्हणल्यार मातशें हांवें नोटीस केला की हे तियात्रान कोणाचें वायट कांयच उलोवंक ना. दीस इज ही स्टोरी सारकी एक स्टोरी सारकी दाखयल्या कितें कोणाक कितें घडटा तें आतांच्या भुरग्यांक जी आपण आतां स्ट्रेस बी येता ते तांकां दे डोंट नो हाव टू हँडल. तांकां हँडल करूंक ते कळना. सो असले डिफिकल्ट सिच्युएशन्स येता तेन्ना ती कितकून ती फेस करूंक शिकोवंक जाय ही मेसेज हे तियात्र दिता. त्या भायर जें संगीत वाजता तें तुज्या कानान कशें पडटा? आमचो मायस्ट्रो रामिरो ताजें म्युजीक सारकें बरें. हांव तें आयकतां, घरा वयता हांव कांतार प्रॅक्टीस करता, हांव तें कानाक घालता. तें सारकें अशें करून म्हाका पोतून आयकोंक उमेद येता. तें म्युजीक इतलें बरें आहा ताचें. आनी इवन कांताचें म्युजीक ते इलेशे पासून ते सगळे केन्ना कितें चेंज जाता ते सारकें इट इज सारकें इम्पॉर्टंट. सारकें आतां आमी म्युजीक आमी जाणा सो आमकां तें कळटा कितें इम्पॉर्टंट आहा तें. सो म्हाका दिसता म्युजीक इज व्हेरी गूड, सारकें बरें आसा. आनी सारकें तुजें वाचता तेन्ना तुका उर्बा येता म्हणपाक कांतार ते सारकें. आतां हें जालें कांतारा बाबतींतल्यान पूण प्ले चलता आसतना थंय थोडें भोव म्युजीक येता, बॅकग्रावंड म्युजीक. हें आयकलां? हें हांवें आयकलां. तें कशें लागलां? तें आसा बरें सारकें. हांवें आनी सगळे सिच्युएशन्सा प्रमाणे तेणें ती म्युजीक गायल्या ती सारकी तुका सारकी ती
कितें इफेक्टीव सारकी इफेक्टीव जाता ती सीन सारकी आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट बॅकग्रावंड म्युजीक हांव पासून हूंय वयता मुवी बी वयता कितें वयता बॅकग्रावंड म्युजिकाचेर मुगे कान आसता पयलो सो म्हाका उगडास उरता सगळ्या बॅकग्रावंड म्युजीक बरो आसलेलो म्हूण तेश कोन्न ते उगडास उरपाक जाय जाल्यार बॅकग्रावंड म्युजीक सारकें बरें म्हणूंक जाता सो आय फील बॅकग्रावंड म्युजीक ऑल्सो बरो आहा म्हणून तियात्राचो म्हणटच हें सगळें बरें जाल्या उपरांत तियात्र बरो लागता आनीक बरो मुखार वता बॅकग्रावंड म्युजीक चोड्यांक दिसो तें सेकेंडरी म्हूण बट सपोज ते बरें आहा ते तुजें उरता तूं उगडास उरता सारको ते बरें आहा म्हूण सो इट इज इम्पॉर्टंट सारकें ते बरें आहा दुबाव ना तुजें कांतार तुका बरें लागतलेंच पूण त्या भायर ह्या तियात्राचो खंयचो भाग तुका आवडला भाग सगळे बरे आहा एक्टींग म्हणजे सगळे भागान दुसरे भाशेन आहा एक पायगे सीन आहा पाय आनी आपणांगे चेडवां दोगांय मागीर ते पॉलिटिशियन्सागे सीन आहाय सगळे आपणांगे पार्ट बरे भाशेन करता आनी तो सीन सारको बरो जावन येता आनी सगळो भाग म्हणल्यार फेवरेट सगळे भाग बरे आहाय इश करून तुका इतले बरे आहा जाल्यार चूज आनी करूंक जायना न्हू सो सगळे बरे आहाय ते कितें म्हणून करतले हेवली आसा ते कांयच कामाची खबर करिना हांवूच नको ताच्या मनान कितें चलता पळय ते शिकतातूय आसा पूण व्हडपणाची उतरां ओडली कशें सजमतले ते एकलोच देव जाणा देवानूच ताची मागणी आयकल्यार पुरो या आयकत पोना संवसार शेड्यूल आयकतलो तुमची फिलॉसॉफी आयकून म्हाका बेजार आयलो देव म्हणटा तो सगळ्याक आसा जाल्यार ताणें आयज पासून आमकां गरीबसाणीची कोणशाक कित्याक बसयल्या हीट आयल्या म्हाका ही गरीबसाणीची तूं कितें उलयताय गो पायशी तूं गिरावती तुजें प्रॉब्लेम कितें हॅलो ए हाय व्हॉट्सअप Yes, I just got info. By the way, the score is too full, huh? Thank you so much. Yes, I'll give you a call tonight. Sure. Okay, chalega, thank you. एवली हो इतलो मारो फोन तुका कोणे दिला Friend, कोण तो फ्रेंड चलो तो. आणि तू ऐकून जाय. एवली, तू पळयता तें कितें? आतां तूं उजो घाल. शी, दोगांय स्वता येतात. तुकाच बरे मेवतात मुगो ते फ्रेंड केन्नाय तुका गिफ्ट हाडून दितात केन्नाय आनी कितें तूं कित्याक सोदमोनाय फाल्यांच्या फाल्यां व्हरोन हो फोन तूं परत दितले वय तू म्हाका दुसरो हाडून दितलो म्हणून न्हय आरे बाय तुका ताक जावची न्हू असले फोन हाडून दिवं जाल्यार म्हाका कोण दिता तें तरी घेवंक दी न्हय ह्या तियात्राचो मास्ट्रो रामिरो मास्कारेनेस म्हजे बरोबर आसा एक ह्या खिणांत तुजे संगीताच्या बाबतींतल्यान हांव कांयच विचारूंक सोदिना पूण तुजो जो वावर आसा तो खरेंच दर एकल्यान मानून घेतला आनीक खरेंच खूब खुशालकाय भोगता कारण तुवें एक वेगळे भाशेच्यान वेगळे तरेन आमकां जें संगीत दिलां ह्या संगितांतल्यान वेगळी उमेद येता आनीक आमकां मुखार वचोंक एक स्फूर्त मेवता तर तियात्र आख्खोच मुखार बसून वाजयता आसतना ह्या तियात्रांतलें सगळें कितें चल्लां तियात्रांतलें राजकारण तुका बेस बरें दिश्टी पडटा म्हणटच ह्याच राजकारणाचेर थोडी भोंवडी मारता आसतनाच ह्या तियात्राचे जे सीन आसात ते तुका कशे लागल्यात सीन्स म्हाका बऱ्यो लागल्यो तेंच्यो तुमी सगळे आमचे पळय एक्टर आसलेले तांणी तांचो खान मारून काम केलां आनीक एक स्टेजी जावन दुसरी जी तुमचो दर जो पडलो आसलो एक्टिंगाचो तो वाडत गेलो आनीक इतली क्लियरिटी मेळून गेली लास्टाक म्हणल्यार स्टोरी सारकी कंप्लीट जावन गेली आनी लोकांक ते खरेंच मागले आनी एका शोक आतांच हांव डायरेक्टर सांगतलो खुर्तुरीन तुवें एंट्री मारतनाच लोक म्हणटा हेंच एक येयलें म्हणून भायर जावन म्हळ्यार कसो आसता पळय म्हणून तुजो एक्टर तूं वचल तूं त्या कॅरेक्टरान सारको भितर वचून तुवें तो कॅरेक्टर केलेलो सो तुका लोक हेट करूंक लागलो असो हो मनीस सारको पाड तसो लायक दॅट कायंड ऑफ लोकांक फिलींग येवंक लागलें सगळ्याक आनीक ते बरें दुसरो आमचो पेगाद आसलो पळय पेगादाचो रोल उठोवन येतालो तेजें तें न्हेसप आसलें पळय आनी ताचो तो हात तो हेळयतालो आनीक लोक चिंतालो कितें तरी रॉंग करूंक सोदता म्हण ते बोटाक गुणयता तेन्ना सो तशें आनी एरान सगळे आमचे दुसरे जावं तो आमचो समीर आसलो पळय आनी दुसरो बाप्टिस्ट तांणी सगळ्यांनी एक्टींग बरें केलें आनी भोव करून आनी कॉमिडियन्स आनी सगळ्यांनी ओवरऑल तियात्र तो बरो जावन गेलो आनी म्हाकाय ते मारलें आनी कित्याक पयलो शो म्हणल्यार हांव म्हणजे थोडे म्युजिकाची इंट्रस्ट धरून आसलो कित्याक म्युजीक चुकल्यार मुखायलें चुकता म्हणून सो हांव तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करून आसलो पूण मागीर दुसरे शो येता म्हणल्यार
हांव वयर नदर मारनासलो वयर कितें जाता तें सो आनीक तें म्हाका ताची तितून भरपूर इम्प्रुवमेंट दिसून गेलो आनीक शो बरो जालो. आतां दुसरो जो भाग आसा तो जे भाशेन तुवें काडला तरी आसतना जी कॉमेडी विनोदी भाग आसा जायते फावटी आमी जायत्या तियात्रांनी पळयतात जाणें करून आमच्या ह्या मायभाशेचो जावं कोंकणीचो दर्जो जावं तियात्रांचो दर्जो खूब खालाव येता. पूण ह्या तियात्रांत तशी तुका वल्गेरिटी जावं बाकीच्यो गजाली जावं अर्दें न्हेसप अश्यो कितें तरी दिश्टी पडटा? ना म्हाका दिसूंक ना हितून म्हाका असलें कांय दिसूंक ना. आनी कॉमेडी लायक फॅमिली लेवलाचेर आसली लायक एक लायन आसता पळय वी ड्रॉ अ लायन सो ती थिंगच आसली आमकां वायट अशें कांय उतर आयकूंक येवना. सो द कॉमेडी वॉज गूड बरी आसली. आतां निमाणें सोंपयता आसतनाच कांताराचेर तुजें मत कितें? जे सिंगर तुका मेवले तांच्या पासून तुवें संगीत तयार केलें आनीक तें मुखार मांडलें तुजी खुशालकाय. संगितांक म्हाका टॉपीक कांताराचे टॉपीक मेळटा आनी तांची उतरां प्रमाणे म्हजें म्युजीक फ्लो जाता. सो ह्या कांतारांत ह्या तियात्रांक एक कांतार एक भाशेन आसलेले सो म्हाका ते प्रमाणे वेरायटी म्युजिकानूय वेरायटी दिवंक मेवली आनीक सिंगर आसले ते बरे सिंगर आसलेले आनी इट्स नॉट लायक एकूच भाशेचे कांतार जाल्ले लायक चाचे जालो चाचेचेच जालो बोलेरो तसलीं कांतार ताका वेरायटी आसली. आमी रेगे केली स्विंग रेगे केली चाचेच्या केली मदें डिस्को करून चडली लायक एक वेरायटी येयली आनी सिंगर्स आनी म्हजें एक सदां हेतू आसता सिंगर हॅज टू बी कम्फर्टेबल म्हूण कांतार करतना म्युजिकाचो असो इंट्रो हाडून दिवन ताका तें कांतार म्हणूंक इजी जाता तशें करून दिवप. आनी म्हजे सांगाती पळय आसले हेर जावं म्हजो पूत ट्रम्पेट वाजतालो सेकेंड ट्रम्पेट जॉन ड्रमाचेर आसलेलो बेस गिटार आमचो विल्सन दुबयसान येयलो एक शो वाजयलो दुसरो आमचो गांवचो भाव हरमन आसलेलो हेर्मेजिल्डो म्हणटा तो आनीक पाकल्यान एक दीस हेल्प केलो म्हाका आमचो पाकलो ड्रमर सो ताणी बरोच सपोर्ट केलो म्हाका म्युजिकान आनीक आउटपूट बरो येयलो म्युजिकाचो ते म्युजिकाचो रोंग येयल्या प्रमाणे तोच रोंग स्टेजीर कांतार म्हणटा ताचेर शिंपडावन वता आनीक तो लोकांक पळोवंक बरो दिसता. सो ते कॉम्बिनेशन दोनी कांतारांचें आनी संगीताची मेळाव बरो जावन आउटपूट तियात्राचो बरो जालो. जशें मुखार वता तशें मनांत जायतें कितें येता आनीक आतां आख्खिनाचेर नदर मारीनशी दिसता. आख्खिनाचो वाव तुका कसो दिसतालो? आखीन एक असलो म्युजिशियन और संगीतकार और एक कॅरेक्टर आसलो म्युजिशियन म्हणजे तो कितें एक वस्त हातीन घेतल्यार ती काबार जायसर तेजेर भार घेवन काम करता तो असो सोडून दिना. आनी ताका आतां म्हजे बरोबर कितलेशेच दुबय आमी स्थानीक म्युजिशियन म्हणल्यार जाता दुबयचे आमी दुबय जितले ते जाता तितले हांव आखीन आनी म्हजे भाव आनी थंयच एक फिक्स जाल्ले परी वाजयता सगळे. सो तो एक असो जावन गेला म्युजिशियन तो पार्ट आसा ताची उठान दवरता ते म्युजिकाचेर लायक एक कॅरेक्टर आसा जाल्यार तो कॅरेक्टरा प्रमाणे तो ताका म्युजीक दितलो. सो तसो तो लायक आय वुडंट से ही इज लायक द मोस्ट सॉट आफ्टर म्हणल्यार दुबय शारांत बॅकग्रावंड म्युजीक म्हणल्यार आखिनाचेर नदर मारता कोणूय जाल्यार सो तशें जावन गेलेलें आसा. ह्या तियात्रांतलो असो खास असो तुजो खंयचो भाग म्हणजे खंयचो भाग तुका चड आवडला? पांचवो पड्डो ते सिरीन एक्चुली म्हाका सगळे ट्विस्ट येता काय दिसता कित्याक जे पर्यंत इंटरवल पर्यंत आदेश और तो आमचो समीर एक्टींग करता तो तुमचे बरोबर ना असो दाखयतलो पूण तुवें पावतूच तो पळयलो तो फाटल्यानसान खंयच्या भितर सरून तो तुमचे एक जाता आनीक थिंगा लोकांक कळोन येता हो खंयच्या रंगाचो मनीस तो तुमी एक तर मळून गेले येवन लोकांक कळलेलेंच तुमी पाड तांकां आसा होय एक्चुली लोकांक सपोर्ट कोणाक बरें म्हणजे सपोर्ट करता लोकांचे पोरजेची चिंता कित्याक पयले सिनीन तो सांगता तुमचो आवाज म्हणून सो तो थंयसर तो आवाज येना तो आपणाचेच पोट पळोवन तो फुडार पळोवन तो तुमकां येता आनी तेन्ना ते आमचे दुसरो हिरोईन आसा ती भितर सरून ताका थंयसर तें सगळें कळोन येता आनी लोकांक घुमते येता ओ मुख्य अशें मनीस म्हणून आनी तेकाय कळोन येयला तुमी कसले मनीस ते सारके ऑपॉर्च्युनिटीज आसता म्हणजे फायदो काडपी सारके मनीस दुसऱ्याचे गरीब हेजो म्हणजे हालतीपणाचो कोणा फायदो काडटा तो तशें म्हणून तांकां सगळें कळोन येता लायक दॅट सीन वॉज द टर्निंग पॉयंट ऑफ the whole theatre and inspector asa toy turn jata thayser कळ्ळें सो आय मीन that scene I liked. जे बॉर्डरीचे ते चेक पोस्ट आहाय ते चेक पोस्ट ते बॉर्डरीचे असतात ते बॉर्डरी म्हळ्यार दुसऱ्या गांवात ते बॉर्डर आहा ना दुसऱ्या गांवात बॉर्डरी बुडी बुसता बॉर्डरी बुडी चेक पोस्ट असते बसते सारखे अरे ओकते असताय ते
गेले मोडके हेडपा सारखे सारखे बाराचे बी वयते माई कोण भितो येता कोण बार वयता कोण कितकेन येता कोण कितकेन वयता काय खबर ना सारखे टॅक्स लागोते रेप आणि मर्डर टॅक्स लागोते सारखे सारखे अरे ऑल हाय सिक्युरिटी मुळे एवढ्या सिक्युरिटी ओल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा निघाले देव जाणं चलता चल नाही ते ते काय नो समज मरे चुकून टेलरान समज चुकून तुमच्या काट गायलो जाल्यार कितें खबर आहा तुका कितें खबर आहा तुका माय न्यू फॅशन सी दिस साइड कट काय आतून बरं घाताय मध्ये कॅट सांगते गेले अरे बार्बेरा का मिस्टेक झाली न्हू केस खाता सांग किती मुडाय जाण तू मुडाई न्यू फॅशन मुडे न्यू स्टाईल ती फॅशन अरे हे काय नो ते आमच्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आहे किती कोताय जाणतो आता रस्ते बी बांधाय हे पार बडो हाड बाडो किती धामोर मिस गान किती रस्ते कोताय मरे आणि देवाचे गाताय देव बरो पाव जोडोय तू आणि ते रस्ते फंड पटाय आणि तेंगे टाइम येते किती मुडाय ना किती मुडाय ते इन्व्हेन्शन होय इन्व्हेन्शन मिळा किती अगो ते इन्व्हेन्शन म्हणजे ते टोको करून किती कोणत्याच माता किती रे जायते फावटी आमचो रामिरो भाव आमच्या मदें जी इलेक्शनाचो वेळ आसता तेन्ना तो चडसो गोंयांत आसना तरी आसतना ह्या तियात्रांतल्यान ताका जायतें कितें गोंयचें जें दुसऱ्या गांवांतल्यान कांतारां तयार जावन जे व्हिडियो तयार जावन भायर सोदतात तातूंतल्यान थोडें भोव मेवता पूण ह्या तियात्रांतल्यान जायतें मेवलां आसतलें हय ताणें सारकें उक्तें करून दाखयलां तियात्रान पॉलिटिशियन्स ते कशे गरिबांक नाजाल्यार दुसरे वॉट यू कॉल दॅट आमचे वल्नरेबल मनीस आसता तांकां कशें यूज करून सोडटा आनी तांचो फायदो काडून मागीर ते तेंचेर लायक कशें गोमटेर पांय दवर वयर चडटा म्हणटा तशें लायक ते तुका यूज करून सोडटा सो तेन्ना आमी डायरेक्टर म्हणलां ते प्रमाणे आमच्या आवय बापायन हो तियात्र पळोवचो आनी भुरग्यांक आपल्याची सांबाळची जी ती रॉंग वाटेन रामाकाडी वाटेन वचोन ना कोणें तांचो फायदो काडून तांकां पिड्यार करिना तशें हो तियात्राची मॅसेज थंय आसा आनी मनशाचो बाजार म्हणचे ते म्हाका इट्स ऑन चायल्ड आमी कितें म्हणटा ते नो आमची चायल्ड मार्केट भुरग्यांक पळय यूज करता तशें लायक ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचेर तशें आसा तेजें ते भुरग्यांक ते यूज करतात त्या तियात्रान तशें दाखयलेलें आसा म्हणून गणेश गणप्पा म्हजें नांव जीजी म्हणटात म्हाका जीजी तेच भाशेन हांवें आतां तुमचो उपेग करून घेतलो खरेंच एक कार्यावळीक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत सँडी बिली रमिरो भाव बाय तुका आनीक खासा डायरेक्टराक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक तुमच्या सांगाताक आयची माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळत रावात प्रुडंट मिडिया आनी पळयात मनीस मनशाचो बाजार हो तियात्र सगळ्यांक देव बरें करूं आदेवस मोग आसता जायत्या बासाचो भयणीक मोग